नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी जागृत जगत हे श्रृंखलेचे 11चे उपाख्यान म्हळ्यार 11th एपिसोडांतू आमी तनिया शेट्टी म्हणले लेखलेले केस स्टडी करचार आसाची. खंयचेय एक सरकारी कार्यालयांतू काम करतले मनशाक निवृत्ती नंतर या सेवा निवृत्ती म्हळ्यार रिटायरमेंटा नंतर सेवा या निवृत्ती वेतन म्हळ्यार एक पेन्शन जे म्हणटा आमी निवृत्ती वेतन मेळचे आमकां पुराजनाक वत आशिल्ले एक विशय. जाल्यार हे तनिया शेट्टीक कसे नमनेचे अन्याय जाल्ले आनी मानव अधिकार रक्षण आंदोलन हांणी तागेले हक्क मेळचे तशी कशी केल्ले म्हणून आमी आयच्या उपाख्यानां पळोवया. आजी आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर ममा तुमकां आयच्या उपाख्यानां स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर ममा फुडले पंत आमी मेळ्ळे तेन्ना तुमी म्हाका एक भारी एक इंट्रस्टींग एक मस्त एक इनवॉल्व जावन असो तशें आमी आयकूं तशी केलेले एक केस आशिल्ले तनिया शेट्टी म्हणले लेखलेले एक प्रायज जाल्ले मनशाले वरिश्ठ नागरिकाले एक विशय. तुमी हे तनिया शेट्टी केस आमगेल वीक्षकांक ಸ್ವಲ್ಪ सांगता. या पळय तनिया शेट्टी साधारण 1998 ಅಂತೂ ಮಿಗಿಲ ಇಲ್ಲೋ ಏನು ಎತ್ತನಾಚಿ ತಕ್ಕ बारी नित्राण दोळ पुरा गुळी पडल्याची पोट मारता गेला ಏನು ಮಿಗಿಲ म्हणालो सर म्हाका सरकार करून मस्त न्याय जाला म्हाका समकोर का कसं म्हाका न्याय दिवं का म्हणून म्हणालो. फर्स्ट ऑफ ऑल बैस म्हणलें म्हाका डायबिटीस आसा म्हणून पास गेले आसूं वखद केला हांवें वखद सोडून घेवन म्हाका जेवच्याक ना आनी वखद खंय करचें म्हूण सांगून तागेलें. तूं कसं काम करूनाशिल्लो म्हळें हांव गव्हर्मेंटांतू ग्राम सहायक जावन आशिल्लो. ताचे फुडें मिगेल अन्नाले काला लोक घेवन आयिल्ले विलेज पोस्ट म्हणटा तेन्ना पटेल उग्राण शानबाग अशें तांगेले ते पोस्ट ते ताचे प्रकार हांव उग्राणी जावन आशिल्लो. तशी 23-24 वर्सां उग्राणी जावन काम केलां. मागीर 1978 78 इस्वींतू तांणी ते पुराची विलेज ऑफिस एबॉलिश केले एक ॲक्ट हाडून तेन्ना ना म्हणून ऑलरेडी ते आशिल्ल्यांक तांणी कसं ग्राम सहायक म्हणून एक उद्देग एक हुद्दे क्रिएट करून घेवन तातूंत तांकां काम दिलें. तेन्ना ते काम दितना तांणी हें परमनंट जॉब म्हूण सांगनी. ताचे फुडें 24 वर्सां परमनंट जॉब केलेलें ते विलेज ऑफिस पोस्ट ते हेरिडिटरी पोस्ट म्हळ्यार ते हेरिडिटरी पोस्ट म्हळ्यार कसं म्हूण सांगता हांव. आतां गांवचे नक्षे ते पुरो आसा पळय तो तागेले चेल्या दिता तागेले चेल्लो तागेले चेल्या दिता अशें करून घेवन ते मुखार वचचें. तागेले घरा कडेन पुरो बुक्स आशिल्ले तांणी ते मेजरींग टेप. त्या कालांतू शिकिल्ले मनशाय उणे आशिल्ले जन म्हळ्यार लेखपत्र बरोवचे जो नाजाल्यार ते ड्रॉइंग करचे जो ते एक स्किल्ड जॉब म्हणून हांव लेखता. न्ही स्किल्ड जॉब तांणी बापसून पुता सांगचे पुता सांगचे अशें करून घेवन तांकां विंगड कसं कळून हाडला. पारंपरीक जावन काम तांगेलें काम कशें म्हळ्यार खंयची विस्तीर्ण गाद्दू कोणालो त्या मॅपांत कशें आसा ते इंटरप्रेट करचें हें तें करचें तितलेंय करून घेवन तांणी अन्नान पुता सांगचें पुतान पुता सांगचें अशें करून येताले. तशेंच पटेल तागेले आशिल्ले आनी शानभोग म्हणून आशिल्लो तो गांवांतू ते अकावंटंट ताणें ते अकावंट्स बरोवचे ताजे टॅक्स कितले दिला ताणें 3 रुपया म्हणटा ते तांगेले जॉब आशिल्लें. 1978 ते पुरो जॉब ताणें अबॉलिश केलें. ताजेर तूं ताजे फुडें ते परमनंट जॉब म्हणून 1978 तांकां कसं करचें म्हणून कळ्ळें तांकां. सो तांचे ग्राम सहायक अबॉलिश केल्या कसलें कारण आशिल्लें. अबॉलिश म्हळ्यार ते ब्रिटीश काळा देखून चलून येयलें ते पोस्टांतू हेरिडिटरी डेमोक्रेसींतू ते चलना. डेमोक्रेसींतू एवरी पोस्टाक तांणी फ्रेश एप्लिकेशन आपोवन घेवन तांचो कोण बुदोवन की ताका दिवका. जाल्यार ब्रिटीश काळांत कसं म्हणून सांगल्यार बापसून पुताक दिवचें ते एक डेमोक्रेटीक प्रोसेस न्हय म्हणून एक मना गेलें. आमी आतां
ब्रिटीश कालार भायर येयल्यांची आमी तांगेले कडसून फॉलो करता आमी प्रति एक पोस्टाक तांकां अप्लाय करता म्हणून ताद नंतर विलेज अकावंटंट हें ते परत विंगड स्टार्ट जालें ते दोळते आशिल पटेल शानभाग उग्राणी आनी उग्राणी म्हळ्यार कशें वचूं वेर हावस वेर हावस त्या वेर हावसान ताणें भात हें तें परत स्टोर करून स्टोर करून लॅक बरोवन दवर दिसता कितले गोणे आसा म्हणून तागेलें आन कितें चेंज केलें सो ते एबॉलिश केलें त्या कारणाक खातीर डेमोक्रेसीन तूं हें चलना रायल पुत्र आई दवका सो 78 तूं तागेलें हें जालें पोस्ट जालें 91 रिटायर्ड जालो सो टोटल तागेलें तुमी सांगलें ग्राम सहायक म्हणून केल्लें ग्राम सहायकाल काम कसं जालें ग्राम सहायक म्हळ्यार ह्या विलेज अकावंटंटू मागीर PDO म्हणटात पंचायत डेव्हलपमेंट ऑफिसर त्या पुरो आतांचे पोस्ट तांकां सहाय करचें पण तांकां फुडलें वचना एक कनेक्टिंग लिंक सो तांणी एक 50 वर्स ते करचें मागीर राबोवचें मागीर तेन्ना आतां ना तें सो ते करचें तांकां ताजे खातीर तांकां ग्राम सहायक म्हणून करचें तांकां एक फिक्स्ड 500 सॅलरी केलें त्या काळार 78 तूं 500 म्हळ्यार इट वॉज सबस्टॅन्शियल अमावंट मागीर ताका वयर चड करनी 91 तूं ताका रिटायर्ड केलो रिटायर्ड म्हळ्यार ते दोळे कामां आशिल्लें म्हळ्यार तुवें सो सिन्स ही वॉज अ गव्हर्मेंट सर्वंट तांकां 2 म्हयन्याची रिटायरमेंट बेनिफीट एक उपदान म्हणटा ती ऑर ग्रॅच्युइटी म्हणटा ती आनी एक पेन्शन ग्रॅच्युइटी म्हळ्यार तूं 10 वर्स सर्वीस केल्यार 10 वर्स ऑर ताजे चड सर्वीस केल्यार पर इयर प्रति वर्षाक 15 दिवस सॅलरी ताका दिवका म्हणून ते सॅलरी लास्ट ड्रॉन सॅलरी आसा पळय लास्ट कितले मेळटा ताका समजावन घेवन ते मेळचे ते तांकां 1-3 लाख रुपया मेळटा आनी एक लमसम मेळटा सो कितले जाले री इवन ताका 500 म्हणल्यार हें 20 वर्सांक ताका मेळटा 20 म्हयन्याचे 41 वर्स तागेलें काम चला सर्वीस 20 वर्सांचे डेफिनेटली मेळटा ते सबस्टॅन्शियल अमावंट आसले ते दिनी तांणी ते दिनी कशें लायक म्हळ्यार ते आतां दिवका कित्याक म्हूण सांगून आमकां समज कळ्ळी एबॉलिश केले नंतर तुमी परत टेम्पररी वर्कर्सांक दिवचे ना म्हणून ते जालें मागीर 78 रिटायर्ड जालो 1991 रिटायर्ड जालो तद नंतर ताणें आमगेर आयलो 98 जाला न्हय येतान ताका 1998 तो येवन तो अशें म्हणालो आमी कशें करता आसा म्हणून आमी कांय करचेना आमी तिगे बुक्स स्टडी केल्यार खंयचेय गव्हर्मेंट ऑफिस इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट म्हणून सांगून घेता म्हणून रुलांत आसा इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट म्हळ्यार बदलें इंडस्ट्री कशी चलता वेव्हार कशी चलता तशीच ते कार्मिका खातीर तेच रूल त्या रूल वय म्हणून जाल्यार ताका ग्रॅच्युइटी मेळपाची पेन्शन मेळपाची सो आमी म्हणलें ताका पेन्शन मेळपाची ग्रॅच्युइटी मेळपाची म्हणून आमी आर्ग्युमेंट केलें DC म्हणालो आमकां कसले ऑर्डर्स ना हे कशें करुया म्हणून म्हणल्यार ऑर्डर आसली की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा तांची इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट वय म्हणून आतां इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट वय म्हणटा हे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो म्हणटा म्हाका ताका देवका म्हणटा तुमी दिना म्हणटाची म्हणून आमी लेबर कोर्टाक गेले लेबर कोर्टान तेन्ना मस्त ना आशिल्लें एक 5-6 म्हयने भितर रिजल्ट आयलें येवन ताणें ऑर्डर केलें he has got a right to receive his pensionary benefits म्हणून म्हळ्यार पेन्शनय मेळका ताका हें ग्रॅच्युइटी मेळका म्हणून सुरवेक ग्रॅच्युइटी मेळ्ळो मागीर पेन्शन पळया म्हणून ग्रॅच्युइटी म्हळ्यार केन्ना कितले 21,000 टोटल त्या काळार व्हड तें 21,000 रुपीज दिवका म्हणून सांगून ताणें तागे खातीर अर्जी केली तहसीलदाराक अर्जी करता जाल्यार तांगेलें तें एक क्रम आसा गव्हर्मेंटाचें 1 वर्साक कोणाक कितले सांबाळ दिवका हें तें पूर आसा पळय फुडली वर्साची तांणी गव्हर्मेंटा बरोवका बजेट म्हणटा तांगेलें एक बजेट तितलें मात ताणें रिलीज करता ती हाका एक्स्ट्रा हाडून निमगेलें कोर्टान हें हांव कशें करचें म्हणून ताका कळ्ळी ताणें असिस्टंट कमिशनरा बरयलें
ताका आयकतना एक्स्ट्रा बजेट हांव कशें शेडोवचें हांगा म्हणून ताणें DC बरयलें पळय आनी त्या परस सरकारान चलचें DC आयकतना ताणें सरकारा सेक्रेटरी बरोवन न्हू तांची दिवचाची आसकी ना म्हणून गोतना जाल्यार हांवें कोर्टान एक ऑर्डर केला फुडें आमकां तें क्लॅरिफिकेशन दिवका एक दिवचें आसकी ना आस म्हूण जाल्यार मात ते एडिशनल ग्रांट आमकां पटोवका म्हणून हें पुरो जातना 18 म्हयने जाले 18 months. So now again the problem came. गव्हर्मेंटा कसं ये न्ही म्हणून ओपास गव्हर्मेंटा आमी बरयले हे तुमी दिता दिने म्हणून जाल्यार म्हणजे हें कोर्ट ऑर्डर जालें. हांवें त्याच सांगूंक गेली एक पण कोर्ट ऑर्डर येवन फॉलो करनातल्या रे न्यायांग निंदन जायना म्हणून पळय न्यायांग निंदन करता जाल्यार ताणें दिना म्हणून म्हणका आनी दिनी दिता म्हणून म्हणा दिना म्हणून म्हणा आमी वयर बरयला होप्स आसा आमी वयर बरयला म्हणून म्हणटात वयर न्हू ते तांकां दिवच्याक ना म्हणून सांगून आयलें ना म्हणून सांगून आनी रिप्लाय केलें वी हॅव गॉट अ रायट गो टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टाक गेली तेच कार्मिक न्यायालयाक डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑथॉरिटी म्हणून तांगेले वचून पळय ताणें दिनाची म्हणून सांगलो पळय डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर DC केस केलं तागेले असिस्टंट कमिशनर रँक ताण म्हणून म्हणलें हांव तहसीलदाराक ऑर्डर करीत असिस्टंट कमिशनर ऑर्डर कर DC ऑर्डर करचो म्हाका रायट ना म्हणून जावं तूं असिस्टंट कमिशनर ऑर्डर कर म्हणून असिस्टंट कमिशनर ऑर्डर केलें पळय न्यायांग निंदनेक ताणें केस फायल केला सुरवेक ग्रॅच्युटी दिवका म्हणून जालें तूं आतां न्यायांग निंदने तूं दिता की ना म्हणून जाल्यार तुगेलें रिएक्शन घेता ती म्हणून सांग ताण त्या कारण DC पटयलें आमी कसन करचें म्हणून सांग ते म्हणटा 2-3 म्हयने जाले 2-3 म्हयने जाले म्हणून सांगले फुडें आमी एक हें एक्सपेरिमेंट करून करपाची म्हणून सांग फर्स्ट टायम आमगे लायफान तूं हायकोर्टाचें गेलें हायकोर्टा वचून न्हू पळय DC AC वयरी AC DC वयरी तहसीलदार अशी बॉल गेम खेळटा अशी तो म्हणटाराक ताका ऑलरेडी 81 जालें आमगे लागता 78 आतां 81 82 जालें आतां ताणें मोरका की कसन करता ताणें कसं करता हांव सांगलो हायकोर्टा देखून इमिडिएटली ऑर्डर येयलें ते कुडे ताका रिलीज करता म्हूण सांगलो आमगेले तेन्ना 3 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा एक ऑर्डरान तूं म्हळ्यार विशय कसो म्हळ्यार तूं सूक्ष्म आतां कोणेय न्यायांग निंदन केलें म्हणलें क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केलें दुड्ड दिनी तेन्ना कोर्ट DCक ऑर्डर कोरगी न्हू तागेले माल पुरो विकून घेवन तागेले कार बस हें कसं नासल्यार विकून घेवन दुड्ड दिवय म्हणून म्हळ्यार गव्हर्मेंट ऑफिस आसूचें न्ही त्या न्ही आतां एकलो एक व्यापारी और इंडस्ट्री तशें सांग तुमी ताणें दुड्ड दिवचें आसा म्हणून ताणें कोर्टा ऑर्डर जाता ताणें दिनी म्हणून कंटेम्प्ट ऑफ तागेले आस्ती जप्ती करची आतां तहसीलदाराक वयरी करची म्हणून जाल्यार कोणाला आस्ती जप्ती करची ह्या प्रॉब्लेम आयले आमकां ह्या प्रॉब्लेम आयले कुडले आमी सांगलें काका कसं करचें आमकां कळ्ळें सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर पळयल्यार सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दोन पटी तसो ऑर्डर करून जाला तागेले जिल्हाधिकारी तागेले हें चेंबर तागेले खुर्ची मेजी हें तें पुरो ऑप्शन करून घेवन दिवका तें म्हणून त्या कोर्टान ताजें सुपरवायज करता म्हणून एक ऑर्डर दिलेलें ते आमी पेपरार घालें पेपरार घालून आमी 15 दिवस राखता ती 15 दिवस भितर आनी दिना म्हणून जाल्यार हागेले मेज ऑप्शन करचें आमी हें करता ती म्हणून कितली ही जाणांक बरें DC तशी बरोवच्यो हे आमगेले कितें जालें जी आमगेले आदालें DC तशी बरोवच्यो हांव म्हणलें हांव DC बरयलें न्ही सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर सांगता अशें तें तशें करता म्हणून आयलां म्हणून ताचे कितें केलो जाल्यार उदयावाणींत येयलें तें कसं म्हूण क्लॅरिफिकेशन शानबागान दिवका तें म्हणलें हांव म्हणलें मेट्टूपाळे म्हणलें गांवांत तूं एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रॅक्ट दिलें तांणी फॉरेस्ट कॉन्ट्रॅक्ट येयलम जालें येयलम म्हळ्यार ऑक्शन तें ऑक्शनान तूं एकल्यान वयसून घेतलें 1,10,000 रुपीसाक हांव वयसून घेता म्हणून म्हळ्यार ताणें 1,10,000 रुपीज गव्हर्मेंटा बांदल्यार टेंडर ताका मेळटा तें टेंडर ताका मेळटा ताणें पुरो तें रान कातूर तें ऑर्डर जालें खंयची कारणा खातीर तें टेंडर रद्द जालें हाणें 1,10,10,000 रुपया ताणें वापस दिली
त्या तांगेला कांत नाव म्हळ्यार असं जाल्यार रद्द जाल्यार त्या DC ऑफिसांतून त्यांना हें आशिल्लें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ट्रेजरी पुरो ते गेले ताण वचून सांगलें DC की म्हळ्यार टेंडर रद्द जाला आमी 1 लाख टेंडर वापस दिवंक वचून म्हळ्यार तांकां तेन्ना ट्रेजरी गेल्यार ती वापस कशी काडटा तांकां वचना ताका गव्हर्मेंट स्पेशल ऑर्डर जावका ट्रेजरी गेल्यार दुड्डू स्मशाना गेल्यार मडे म्हणटा आशिल्ले फुड्यान बी ते कशें करता म्हणून कळ्ळें सो हांवें कोर्टाक गेलें बट कोर्ट सुप्रीम कोर्टात गेले ते सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर जालें ते गोत्ता म्हणून जाल्यार तुमी रुल्स करता तुमी ब्युरोक्रेसीच्यान जनान न्हय त्या निमित्त तागेलें मेज हें करी म्हूण सांगिल्लें त्या आमकां ऑर्डर म्हणलें तेच इश्यू 1998 तुजी आयली तेन्ना ऑर्डर त्या वर्साचे चेंज म्हळ्यार बारी आशिल्ली आतां परत तुमकां कंप्युटर आनी वेबसायट पुरो आसा आमकां ते ऑर्डर पेपरार येयले पळोवन घेवन आमी सुप्रीम कोर्टाक बरोवन घेवन आमगे कोणाक स्नेक बरोवन घेवन हाडलें तें पेपरार सगळें घाललें अशें केलेलें आसा त्या निमित्त त्या DC जाता म्हण जाल्यार आमगे मंगळूर तेन्ना मंगळूर उडपी मंगळूर कसं जायना म्हणून आमी तें ऑर्डर केलें ते करतरी DC काही कळलें आनी संख्येत गलाट करता ती DCले मेजर ऑप्शन केला म्हणून जाल्यार गेली म्हणून तागेलें एक कार्यान तूं ಸ್ವಲ್ಪ इनेबिलिटी म्हणून दाखयलें जाता म्हणून कूड ताणें ऑर्डर केलें 21,000 रुपीज ताका दी कुडले ताका तागेलें कोर्ट ऑर्डर ताण ते फुडें का कर न्ही कसलें तेजें फुडें म्हळ्यार ताका स्पेशल ग्रांट नाशिल्लें आतां कसलें केलां म्हळ्यार DC केलो एमर्जन्सी ग्रांट्स आसा UR आयल्यार आनीक किसम जाल्यार त्या किसम जाल्यार तांतून करून काण दिवेत मागीर ताणें एडजस्ट करूं ताका ग्रांट बरोवन घेवन दिला म्हूण करून करूं सो ताणें ग्रांट केलें सो ताणें कार्मिक इलाक्याक बरोवन घेवन आमी ताका स्पेशल ग्रांट येवूय राखणाची आमी अशी दिताची म्हूण सांगलें ताणें तशी केल्ली कुडलें लेबर कमिशनरान ताका तहसीलदारान बरयलें एज पर द डिस्कशन विथ द DC इमिडिएटली ताका रिलीज करी म्हूण तांतूं तितलें आशिल्लें जाल्यार तहसीलदारान एक चिकी अधिक प्रसंग केले कशान म्हळ्यार गव्हर्मेंटाच्यान आमी सुप्रीम कोर्टाक ह्या विशयान वचचें म्हूण केलां त्या निमित्त कोर्टा ऑर्डरा प्रकार ताका 21,000 रुपया आतां दिताची जाल्यार सपोज सुप्रीम कोर्टान तूं डिफीट जालें म्हणून जाल्यार हें पुरो तूं वापस दिवका म्हणून तागेले मुच्चळिके बरोवन घेतले मुच्चळिके म्हळ्यार कळ्ळें तुका बॉन्ड जी हांव सुप्रीम कोर्टान तूं डिफीट जाल्यार तुका वापस दिता हें 21,000 म्हणून आमी ते खूब आनीक व्हड लेखीन बरयलें गव्हर्मेंट ऑर्डरान दो कोर्ट ऑर्डरान दो हें सेंटेन्सान ना मुच्चळिके घेव म्हूण सांगून तुका मुच्चळिके 21,000 दी म्हणले शिवाय मुच्चळिके घेवन दी म्हूण सांग कोण सांगलां आनी त्या सुप्रीम कोर्टान तूं डिफीट जाल्यार म्हळ्यार कोण डिफीट जाल्यार हांणी सुप्रीम कोर्टाक तांणी वचचें हय ताची गव्हर्मेंट सायड आसूं कोण ते गव्हर्मेंट विन जालें म्हणलें की तेन्ना हाक दिलें कंगूर मातशें दिवका म्हणून हाणें म्हणचें म्हणून तितलें आशिल्लें तांतूं हाणें मुच्चळीक बरोवन घेतलें आमी म्हणलें मुच्चळीक बरोवन घेवका म्हणून तांत ऑर्डर आसुवें कोर्ट ऑर्डर कशें आसा की तितलें तुका काम शिवाय हें करचें आसुवें म्हूण सांगून जनाक हांव त्या निमगेलें त्या काळार तहसीलदाराक तशी करता म्हणून हांव खंय तहसीलदाराक केला कोर्ट ऑर्डरान तूं त्या ना मुच्चळीक घेवचें ना म्हूण सांगून हांव बरोवन दिलें पेपरार घाला आसक म्हूण तुमी पळयाचें म्हूण सगळें कोर्ट ऑर्डर घालें आनी आसुवें मुच्चळीक घेवन घेवन आस म्हूण आसुवें ना न्हय आनी कशें न्हय तेन्ना त्या कोर्ट ऑर्डर पुरा अशी जनसामान्याला हाताक मेळटा आशिल्लें म्हळ्यार गव्हर्मेंटा मात वच न्हय कोर्ट ऑर्डर म्हळ्यार थंय वता न्हय ताजी एक कॉपी हाका येता कोण एप्लाय केला पळय कोण हें आसा पळय वादी प्रतिवादी ताका एक कॉपी मेळटा ते दोळ ते उडपान जावं बेंगळुरान हांगा ते एनालायज करतले कोणूय नाशी म्हाका कन्नड वाजू येता न्हय कशें एनालायज कसलें करून ते बरयलां कशें की ते सांगता कसलें हांव प्रेस कॉन्फरन्स पळोवन न्हू आशिल्लें सांगिल्लें पुरो सांगलें ते सांगलें कुठले
त्यांना कुठे ताण दिले. त्यानंतर आम्ही ते कितले केलं म्हणून सांगले जनाने एज्युकेट करच्याक जना धीर दिवचे खातीर आनी 1-2-3 आर्टिकल बरयला हांवें. एक तरी शिट्टेल इंटरव्यू. सी दीस ह्या पळय इमॅजिनेशन. तूं इमॅजिन करून जना कशी रीच जावं म्हणून आमगेले एक ಬೆಳಕೆದಾರ ವೇದಿಕೆ ತಗೊಂಡು ತಗಲ ಏಕ್ಲಾನ ಬಚ್ಚೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಮಚಿ ಅಲ್ಲರಿ ಬಹು ಏನು ತೆನೆ ಸಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 21,000 ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ತಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ನಂದು ಬಂದು ಜಶಿಪುರ ಚಂದಕ್ಕೇನು ತನಿಯ ಶೆಟ್ರು ಏನೇನು ಓದ್ತಾರೆ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಚ್ಚಿ म्हळ्या ह्या पुरा जनाक धीर दिवच्याक आनी जनाक जनजागृती करच्याक ते म्हळ्यार कॉमन मॅन्स वर्ड्स त्याच्या चड अर्थ जनाक म्हणून ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನೆಂತ ಹೇಳೋದು म्हणून तेच चाललंय. ते जाऊन ನೀವೇನು ನಮ್ಮ जनाक ऑर्डर केलं, तुमगेले अभिप्राय तुम्ही सांगायचे म्हणून. कितले अभिप्राय येईल म्हणून रे, तर तो आश्चर्य जाता. एक लाईन तुळून बरयला त्यांनी बुडडची कसनकी म्हणून तेव्हा पब्लिश केले. मिगेले बहुजन हिता जालें नवे तातूंत जनाल अभिप्राय पुरा ते पडले ते शिकोवन तांकां धैर्य करचें. एकलो अलेऊर ऐता म्हणून ताजे स्लाइड्स आस पळय, अलेऊर ऐता म्हणून तागेले एक लेटर मागीर कोण म्हणून आमी सोदून गेलो. ताणें एक एनवलप तूं ताणें कसन बरयलां म्हळ्यार एक बारी संद एक सार कागद, त्या कागदान तूं ताणें बरयलां, ಸ್ವಾಮಿ ಶಾನುಭಗಿರೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಣಮಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನಿಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ₹5 ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. म्हणजे एक तो खरं नाचो आणि एक सहाय म्हणून नाही स्पिरिट म्हणजे जनजागृती कसं म्हणून डेमॉन्स्ट्रेशन करच्याक सगळेच कोण तागेले दस्खत समेत अलेऊर ऐता अलेऊर गुरुवार मग मंचिपदू अलेऊर त्या समेत म्हणजे हे पुरा जनजागृती करचे टेक्निक्स कशी कशी म्हणून सांगून जनाकय धैर्य दिवची उलोवच्याक. आमी मात उलोवचे, तांणी उलोवचे धैर्य दिवचे. त्या कोर घेवन कितले ते जाल्ले म्हणून जाल्यार तेंदोळ ते ग्राम सहायक म्हणून आसा पळय, हो एकलो आशिल्लो आमगेर आयिल्लो. तसले 7,500 जन येयले ऑल ओवर कर्नाटका. मागीर तांगेले खातीर आमी सुप्रीम कोर्ट वापस गेलीची. तांकां पेन्शनय दिवका, तांकां ग्रॅच्युटी दिवका म्हणून सांगून लोअर कोर्ट आमी विन जाल्याची. त्या निमित्त आमी सुप्रीम कोर्टाक गेलीची आनी सुप्रीम कोर्ट आमी विन जाली. आता तांणी हाजे फुडली आमी उपाख्यान ते याचे सांगिल्ले तशी ऑर्डर आयली कुडले तांणी शासनान तो चेंज करीत नवे म्हणून. शासना चेंज करता तांणी. आतां सुप्रीम कोर्टान एकल्या ऑर्डर दिली मागीर वरल्यांक कसं राखूंक करता तांणी. आतां जाल्यार आमी कशें केलें ह्या ऑर्डरा वयर तें केलें. ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली नासता. आतां वरले जनाक कशें करूं नासता म्हणून एक आदेश करता सुप्रीम कोर्ट जावका म्हूण टायम वेस्ट सकडले टायम वेस्ट. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलें तांणी पुरा दे आर शुड बी कन्सिडर्ड एज गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज म्हणून करता म्हणून सांगलें. ताजे मस्त स्टेटाच्यान केल्लें केलो स्टेटाच्यान कर न्ही. तातूंत कसन जाता म्हणून आमी डेमॉन्स्ट्रेशन कोण दिवे शिवाय प्रती पटी सुप्रीम कोर्ट एक पटी सुप्रीम कोर्टा वचचें म्हळ्यार त्या कालारी आमगे 30,000 50,000 जाता आशिल्ले त्या कालारी. ह्या चोडी जाल्यार आमकां कितलीं जन एडवोकेट्स आमगेलें काम पुरा पळोवन गेली न्हू आमगेले कसलेय फीस घेवन अशें काम करताले. तातूंत JK वेंकटेश मूर्ती म्हणून बेंगलोरचो एकलो, वसंत महाले म्हणून सांगून एकलो न्यू डेल्लीचो, मागीर एकलो गुरुराज एडवोकेट म्हणून बेंगलोरचो. आनी पुरा जनान कितले ताजे नंतर राम जेठमलानी कपिल आहिंगोरानी तांणी आमकां एंट्री कोर्स सुरू केले. तेजे जावन न्हू सुप्रीम कोर्टांत तुमी 6 जन एडवोकेट आशिल्ले. त्या खंयची एडवोकेटान आज ते मिगेले ₹10 गेली. आमी कशें काम करता म्हळ्यार तुमी गेले जनसेव पळोवन तांकां एक प्रेरणा मेळ्ळी म्हणून तांकां एक स्फूर्ती मेळ्ळी न्हू. नाही तांणी म्हणचे स्मॉल टावन इफ यू कॅन डू दॅट तूं आमी कशें हांगा डेल्ली आसून घेवन आमकां पुरा रिसोर्सीस आसा आमी कशें करूं नस म्हणून न्हू. अशी एकले MC मेहता म्हणून आनी एकलो एडवोकेट म्हणलो
ताण कंप्लीट एनवायरमेंटल इश्यूज ताणें घेवचे सुरू केले. अशी आमगेलें कॉन्टॅक्टय डेवलप जालें. हांगा अले उरयता थंय ताजें स्पिरीट गेलें. ताणें एक कागद बरोवन प्रोटेस्ट करता जालें. ते प्रोटेस्ट करचें, कागद बरोवचें अशें पळय ते ट्रेंड तेन्ना स्टार्ट जाल्लें. तेन्ना जोड ते गव्हर्मेंटाक कागद बरोयता म्हण कोणाक गोतना. आता जाल्यार जनाक ते गव्हर्मेंटा कागद बरोवचें म्हण तांकां ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ आसा मनांत. ಡಿ.ಸಿ ರೂಮ್ ವಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆನಾಚಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ಲಿಗಿ ಜನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡಿ.ಸಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ನಾವು. ಸಿ त्या कॉम्प्लेक्स कणकादल्री आमकां कितली समय गेला म्हळ्यार जाल्यार ती कॉन्स्टंटली आमी वता आशिल्लीची. आनी आमी गव्हर्मेंट ऑफिसाक गव्हर्मेंट मिटिंगाक आमकां इनवायट करूं सुरू केलें. ते इनवायट केलें अपासोपर पेपर घालूं सुरू केलें. आमी एम.एल.ए. MP जावंक म्हणना आमी जनसामान्य जावन घेवन आमकां वचूंक आमकां रायट आसा. आमकां तांकां क्वेश्चन करचें रायट आसा. तें प्रत्येक जाल्लें सादारण 95, 96, 97 म्हळ्यार ते असल पुरा जागृती. नाही ताका तुमगेली बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकण मस्त सहाय केला म्हणावले. सहाय केला मात नाही तांगेल पुरा आमी पेपरार घालचे. मिगेल आर्टिकल मात्र नाही. मिगेल चड तांगेल आर्टिकल घालचे. कोण कोणाक बरयता पळय तांकां पळोवंक तांकांय खुशी. आमगेला आयला म्हण सगळं उरलेल्यांना बरोवचें केलें. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी म्हळ्यार तें जेन्ना केन्ना डेमोक्रेसीन तो पार्टिसिपेट करचें सुरू केलें तेन्ना पिक्चर चेंज जाता. ते जोड ते एक क्रम आशिल्लो संपादकರಿಗೆ पत्र म्हणून लेटर्स टू द एडिटर. म्हळ्यार एडिटराक मिगेल गस्ट आसा ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನನಗೆ ಗಮನಿಸಿಯಾರೆ ಅಸಲ್ ಕಸಂಗಿ ತಿತ್ಲೇ ರಾಬೋಚೆ ತಾಜಕ್ಕೆ ಚಡುಚ ನಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೊನೆ ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಕೊಂಡು तो ಲೆಕ್ಕನ ಕುಸನ್ ಹೋಗದಲ್ಲ ಕರಿ ದಲ್ಲ ಆಮ್ತಶ್ರೀ ಡಿ.ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ತಕ್ಕ ಪಟೇಲ್ನ ಲೆಟರ್ ಕಾಪಿ ಹಂಗ किचन डी.सी आमगेले लागीं तशी भरतलाल मीना म्हणून एकलो आशिल्लो हांगा. ते सुधीर कृष्णा म्हणून आशिल्लो. ताणें पुरा गंगाराम बडेरिया हांणी पुरा आमगेले लागीं येयली तशीची. तुमी ते पेपरार घालची कशें लायक घाला वयना वय तुका आयला वयना वय जेना काही कोण तुका गेला म्हणून वॉट इज द प्रॉब्लेम. युजली तांकां ते काणगेन उडयत आशिल्ले ते वेस्ट बॉक्स उडयत आशिल्ली. आतां तशें न्ही तेंच पेपरार येता. तशें ते सिरियसली घेताची. त्या ट्रिक स्टार्ट केल्ले आमी तेणी अशें टिकेस ना कोण कोण डी.सी तांचे नंतर किलकितान कार्टून बरयलें. ते कार्टून पळयता आसात. त्या कार्टुनांत कशें म्हळ्यार तांणी कोक्याक सांगता आसा म्हळ्यार डी.सी ऑफिसांत येयला आमगेलें खुर्ची मेजी परकलो होंवता म्हळ्यार एक जोक अशी जोकशी म्हळ्यार तितली हांव करूं येता व्यंग्यचित्र म्हळ्यार तशीची एक सिरियस मॅटर समज कळचेशी इन अ लाईट वे मेसेज तशें जावन घे न्हू. असल पुरा जावन घेवन आमकां डी.सी आनी तांणी आसा पळय आमगेल्या देखून विंगड न्ही तांणी ते क्विना कालांत एलिझाबेथ कालांत तांणी ब्रिटीश कालांत तेन्ना आशिल्ले तेन्ना तांणी रायू आमी हें म्हणून तशी. आता तनिया पुजारीक ग्रॅच्युटी मेळ्ळें म्हूण जालें तशी ताका पेन्शनय मेळ्ळी गी ना. ताका पेन्शन मेळचें जाय न्ही ते दोन भितर मेळ्ळो तो ताका जाल्यार तागेले फॅमिलीक कसले मेळ्ळी की ना ताका कोणूय नाशिल्लें ताका. तागे म्हळ्यार ताका आमी ग्रॅच्युटी मेळ्ळी न्हू पेन्शनाक तयार करता आसतना तो हायली डायबिटीक आशिल्लो. ताका कांय कुडोवनूय आशिल्लें जाल्यार तितलें ताणें तें फायट करून घेवन आसा पळय मागीर तो गेलो ताका पेन्शन करचें काम जाय न्ही. एक भारी बेजारा विशय ना जाल्यार तागेलें लिमीट उरलेलें. बाकी सुप्रीम कोर्टाक वचूंक जालें आमकांय पेन्शन दिवका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आमी आसाची म्हूण सांगून गेलो. हें पुरा जावका जाल्यार पळय म्हगेलें टोटली मेडिकल फील्ड म्हाका हे वखदाचे प्रगत हें कशें करता ताचे खातीर हांव LLB करता जालें हें कशें म्हूण सांगी न्हू म्हळ्यार ताचो संपूर्ण जावन घेवन ताचेर कंट्रोल मेळका म्हूण जाल्यार लिगल लँग्वेज इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिगल लँग्वेज इज नॉट इंग्लीश लँग्वेज ताची डिफरंट लँग्वेज तें तशें जावन घे न्हू. आमगेलें ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन आशिल्लें पुरा जनान लॉ कॉलेजांत जावन घेवन तांगेर सुरू केलें. कित्याक म्हणटा
वी शुड नॉट गो डाऊन टू एनी ऑफ दीस पीपल म्हणून तेन्ना स्पिरीट आज 45 वर्स जाल्यार आजीक तशीच आसाची कोण कोणान जाणटा सगळी तांणी पुराय क्यूड जावन आसाची तशी वे तुमगेला त्या तनिया पुजारी तनिया शेट्टीले काण आयकतना पयरी आयकतना जाल्यार तसलेच एक हुम्मस मिगेल आंगात आत्ता येस म्हणून येता कित्या म्हळ्यार एक वृद्ध सुर्वेपळाच्या एक वयोवृद्ध मनशाक तागेल ताणें एक तुमगेला येवन तागेले कश्ट सांगचेच एक व्हड विशय ताजे तुमी ताका निर्लक्ष करातील तागेल कितें एक सहाय करचे आनी इतले पुरो सुप्रीम कोर्टात वचचेच ना एक व्हड विशय म्हण हांव लेखता हाजे कितें हे ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन तुमगेलें फावंडेशन सगळ्याक आदर्शप्राय जावन आसा म्हण हांव लेखता. पळय आमी स्पेशली कशें म्हळ्यार 5 जाणां खातीर आमी कॉन्सन्ट्रेट केलें ह्युमन रायट्स म्हळ्यार कसं न्ही हांव पास सांगता हे असा एक मनीस आसा पळय तांकां न्याय मेळचे दिवत जाल्यार पळय तांगेले रायट प्रोटेक्ट करचेची एक वृद्ध 2 चेडूं 3 महिला 4 लेबर 5 प्रिजनर्स तांगेले कोणाक तांगेले वॉयस ना तांगेले आनी मागीर दलित्स इतली जनांक प्रोटेक्शन दिवच्या खातीरच आमी कॉन्सन्ट्रेट केलेलें आयल्यान मेळयल्यान केस कसो घेवचे आमकां पुसत जायना तेन्ना ताका पळयल्यार एडवोकेट्स आसाची फीस दिवन दिले एडवोकेट्स आनी खंय वयची फीस दिवच्याक तांचे खातीर आमी इतली कॉन्सन्ट्रेट केलें तशी. इतले वेळू आमकां एक तनिया शेट्टी म्हणलेले एक मनशाले एक निवृत्ती वेतन मेळचे खातीर ताणें केलेले तसले प्रयास की कशे आशिल्ले आनी कितले आशिल्ले म्हणून सांगिल्ले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. तशीच आमगेल सर्व विक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.